विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सक्कड वीक्षकांक सुमती गजानन पैतोनसे मनोचैतन्य कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत करता आसा. फुडली वारू आम्ही शाला शिक्षणा वटू जीवन शिक्षण कितली मुख्य म्हणून हांव तुमगेल मुखारी प्रस्तुत केलेलो आसा. ह्या वाराचो विशय घरांतुल्या संस्कारू. भारतीय मनोविज्ञाना प्रकार एक चरडाल शिक्षण गर्भधारणे पूर्वांतूची म्हण सांगला रे आनु अम्मा आमकां चेडूं जावका म्हण केदन आलोचन करता पळय तेदनाची त्या शिक्षण प्रारंभ जाता. चेडूं पोट्टा आसतना अम्माल भावने ते चेरडाक वर्गावण जाता. तीण खावचे आहारू, तिगेल मनाचे आलोचन, तीण उसरू घेवचे वारे, मागीर तीण आयकूचे शब्द हे पुरा चेडवा वयरी परिणाम जाता. आमगेल मलगडान सांगचे आसचे कसं म्हण सांगला रे केदनय गुरबेण्यान चांग विषय आयकुका, चांग पुस्तक वाचूका, तशीची लायक पॉझिटिव्ह थिंकिंग मात्र करका, नेगेटिविटी लागी हाडच्या नज्ज आनी केदनय श्लोक भजन असल पुरा विशयांतू आसक्ती वयसुका म्हण सांगून मलगड्यान सांगिल्लें आसा. ताजे प्रकार गुरबिणेन केदनय एक खुशेर आसचे मस्त मुख्य जाता. खुशेर आसची म्हण सांगला रे कसले जावका जाल्यार कोर्न आसचे म्हण न्हय, चांग चांग विशय आयकून म्हण सांगला रे ह्या समाजाक एक सत्प्रदे दिवचे एक जबाबदारी आणि एक कर्तव्य अम्माल आसता. जन्म दिवचे मात्र न्हय, एक चांग संतान दिवचे वरकेन एक अम्माल जबाबदार आसता. हे चेडूं हे भुमीक येताना ताका सगळेच वातावरण अपरिचित. कुतूहलार ते पळयता आसता. हंगाचे शब्द, अंगाचे उजवाडो, अंगाचे वारे, अंगाचे जन पुरा ताका नवे दिसता. त्या अपरिचित वातावरणारे ताका अम्मा एक आप्त आसता. सो ते कुतूहलान पळयता आसतना ताजे एक पंचेंद्रिय मुलक म्हळ्यार ते कसल पळयत की, ते कसल आयकत की, ताजे स्पर्श, रुची, वासण पुरा ते चेडूं ताजे अनुभवार घेता. तशें पळयता पळयताची ते मस्त विशय शिकता. चेडूं मस्त बुदंत आसता. सुरवे जावन ते अनुभव त्या पोशकाले घेता ते. अम्मालने अन्नाले वोंट कशी हालता, त्या वोंटा दाखून येवचे शब्द कसले, ते शब्दा नंतर तांणी करचें काम कसलें हे पुरा ते सूक्ष्म जावन अवलोकन करता आनी ताजे प्रकार ते शिकता. हांगा दोन विशय आसा. एक चेडूं अनुवंशीय जावन केलो गूण घेवन येता. आमी अशी सांगतात पळय ओ त्या चेडूं तागेलो अज्जाल मणकेच्या बा मस्त कोप त्या चेरडाक म्हूण सांगता पळय. आनी एक पटी केलो पटी म्हणटा ती चिल्ली अम्माल मणकेची भारी बुदंती पुरा कामान तूं चुरको म्हूण सांगून. सो ते केलो गूण अनुवंशी जावन येवचें आसता. केलो वातावरणान ते चेडूं शिकता. सुरवेरी त्या अनम्मालन शिकता. मागीर घरा आशिल्ल्या वरलेलांक पळोवन शिकता. स्कुला वच्चा सूर जातरी तांची टिचर, तांची विंगड चेडूं सो ताका कसकस रितीचे अनुभव जाता की त्या अनुभवा प्रकार त्या चेडूं व्हड जाता वता ताजें व्यक्तित्व बेळसून घेता. तस जावन आमी चेरडाक एक संस्कारपूरित वातावरण, एक अनुकूलकर वातावरण कल्पसूचे आमगेले एक जबाबदार आसता. म्हळ्यार चेडूवाल मन एक खाली पेपरशी धवे पेपर एक वल्ली सिमेंट म्हूण सांगेत. आमी ताजेवर कसा घालता की त्या तांतू एक इम्प्रिंट जनता पणता पळय अच्चू घाला म्हणके त्या चेडूवाल मनार आसता. तस जावन घराचें वातावरण मुख्य जावन मस्त चांग आसचे अगत्य आसा. हांगा केलो संगती हांव सांगच्याक इश्ट पावता. तुमकां गोत्तातिले खंयचे विशय न्हय, पुरा गोत्तशिले विशय, सन्न विशय जाल्यार कसं म्हळ्यार केलो पटी हे सन्न विशय आमी निर्लक्ष करतात, मस्त गमन दिनात. तस जावन घराचें वातावरण एक वायट जावचें साध्यता आसा. चेडूवांक केलो विशय सान आसतना अभ्यास करता म्हण सांगल्यार हे 1 वर्स दाखून 3 वर्स मस्त एक क्रुशियल पिरियड म्हूण सांगेत. त्या टायमार केल्लेलो अभ्यासू ते जीवन पर्यंत त्या चेरडाक आधार आनी त्या चेरडाक लायक रितीर मुखार चलच्याक एक अवकाश. फस्टाक मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथी देवो भव हे आमी पुरा आयकून आसतात. मातृ देवो भव म्हळ्यार अम्मा देव म्हूण सांगून. सो अम्मा देव म्हळ्यार अम्माक एक गौरव दिवचे, अम्माल पांय धरचे आसच्या पुरो. पितृदेवो भव म्हळ्यार आनु देव. पण अम्मा आनी आनु देव म्हूण लेखील चेडूं
केदनय तांकां येदूर जवाब दिवचे एके तांकां दुखी करचे एके तांणी मंतार जातरी तांकां छंद करून त्या चेडूं पळोवन घेता तस जेवन अम्माल विशयच्या हांगा अन्नान सांगूका अम्मा नतिलता वेळी तशी अन्नाल विशयच्या हांगा अम्मान सांगूका कितलेके कडेन आयकला अन्नाल ಬಗ್ಗೆ ಅಮ್ಮನ ಅಯ್ಯೋ ಮಗೆಲ್ ಬಾಂಬುಣ ಅशी करता मेल बांबूण तशी करता तो सम्मना तो अशी तो तशी ಚೆರಡು वालेदर उलयलेले निमित्त कसं जाता ಚೆರಡು ऐकता ती अन्नाल ಬಗ್ಗೆ एक नमने वायट अभिप्राय येवची साध्यता आसा मागीर त्या ಚೆರಡು तांकां तशें सांगच्या नज म्हूण गोतना घरा दाखून भायर वचून वरकेन सांगची साध्यता आसा एके बामणान बायलेक सोवचें तूं सम्मना तूं अशें समकारना तश ताजे निमित्त कसं जात म्हळ्यार एक अम्मा वयरी चेरडाक एक रेस्पेक्ट वच्चे एक चान्सीस आसता ना म्हण जाल्यार मस्त चांगे अम्मा जाल्यार अम्मा वयरी पाप दिसून अन्न द्वेश करचे तसले एक साध्यता आसता तस जेवन आमगेल बामण बायलाल कसले झगड आसो ಚೆರಡು वालेदूर नाका ಚೆರಡು वालेदूर वायट उलोवच नाका म्हूण सांगल्यार उडगास देवन घेवका तांणी आमकां अनुकरण करता ती कसं लढाई असल्यार चेरडान नतिलता वळी लढाई करान ती मागीर चेरडाने उबी तरी राज कोण घेयान ती ते एक सोल्युशन जाल तितले आम्ही संतोषार आसची मुख्य आम्ही संतोषार असल्यार आमगेल घरा वातावरण संतोषार आसता वरलेल पुरा जनय संतोषार आसता ती तशीच आचार्य देवो भवा म्हूण सांगता ती गुरू म्हळ्यार देव जाल्यार आमी कसं करता ती कितलीकी पटी टिचर्साल बगे घरकाड्या ಚೆರಡು वालेदूरची वायट उलयता ती टीचर कसले असो जाल्यार ಚೆರಡು वालेदूर आमी उलोवच्यानच आनीक टिचर्साल नांव काणू सांगचें ते ಚೆರಡು वरकेन त्याची भाशा शिकता स्कूला वचून एक अर्ध मार्का खातीर त्या टिचर्साला लढाय मारचे एकेची विंगड ಚೆರಡು वाल बुक्स घेवन ते कंपेर करचे मार्क कंपेर करचे ते पुरा केल्ले निमित्त एक मार्क 2 मार्क चड मेळच्या पुरो जाल्यार त्या ಚೆರಡा दिवचे आमी शिक्षण कसलें त्या ಚೆರಡು वरकेन त्याची भास शिकता सो आमी तशें जेवण मस्त जाग्रतेर आसका आनी अतिथी देवो भवा हांव फुडली वारान तुवें सांगिल्लें घरा बागला कोणी आयला रे आमकां कोणी येवची नाका पक्काने आयला रे आमगेल ಚೆರಡು घरात रूमा दाखोवन भायर येना ती तसल परिस्थिती आसा एक 5 निमिष त्या ಚೆರಡುवांक आपोवन कोणी आयला तांकां एक गुर्तु करून दिवचे तांगे लागे एक 5 निमिष उलोवन बशिल्ले निमित्त तांगेल टायम कसले वेस्ट जायना इता म्हण सांगल्यार हेवय एक संस्कार मुखार तांणी तांगेले घर चलासुचें आसता तेदना तांकां असल एक आमी शिक्षण दिना जाल्यार मस्त कश्ट जाता सो हाय एक 4 मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथी देवो भव म्हूण आमी शिकयल्यार हातूं एक मस्त शिक्षण मेळटा आनी एक सेशन हांव घेता ना ಚೆರಡುवा निमगेले सादारण एक टीनेज ಚೆರಡುवा तुमगेले आज्जाल आनी मामा माल नांव कसलें म्हणून 50% ಚೆರಡುवांक गोतास 50% ಚೆರಡುवांक गोतना कोण आन अज्ज आनी मामाम वांचून आसा की तांकां पुरा जनाक गोतास कोणाल घरकडे अज्ज मामाम नांत की एके तांणी मोर नासा की ह्या ಚೆರಡುवांक गोतना पिज्जो आनी पिज्जामाल नांव निमगेल्यार एक 5% ಚೆರಡುवांक मात्र गोतास हांगा विशय कसा म्हूण सांगल्यार आमी मलगड्याल ಬಗ್ಗೆ सांगना ती घरकडे तांगेल साधने ಬಗ್ಗೆ तांणी भोगील कश्टा ಬಗ್ಗೆ आमी ಚೆರಡುवांक सांगल्यार तेवे एक संस्कार आमी मलगड्याल ಬಗ್ಗೆ कसले सांगना ती तांगेल ಬಗ್ಗೆ ಚೆರಡುवांक कसले गोतना तांगेल साधने ಬಗ್ಗೆ गर्व पावची तसले संगती आमी ಚೆರಡುवांक सांगल्यार तेवे एक शिक्षण जाता आनी एक सांदकून एक अभ्यास कसा करका म्हळ्यार अन्न म्हळ्यार देव म्हूण सांगून इता म्हळ्यार हांव कितलेके ಚೆರಡುवान सीत उड्डोवचे एके घरा खाण खावची ना सांदकून अभ्यास करका घरा खाण खावच्याक एकले अम्मा भारी खुशेर सांगता मेगेल पुत्ताक केन्नाय स्विगी दाखून आमी ऑर्डर करचे ताका गोबी मंचुरियन नातल्यार ताणें जेवणां करची ना ताका हे दाळी थंय उपकारी पुरा ताका लागना म्हूण सांगून ती एक हेम्मे विशयशी सांगता आस ते डेली गोबी मंचुरी केल्ल्या निमित्त त्या ಚೆರಡಾल आरोग्य अवस्था कसल जावच्या पुर मुखारी म्हणून आमी आलोचन करका हॉटला वच्चाक नज हॉटलाच खावच्याक नज म्हणणे आतां परिस्थितीर ते साध्य वर केन्ना जाल्यार प्रतिनित्य हॉटला काण न्हय घरा काण खावच्या महिना 1 पटेकी 2 पटेकी भायर वचून खावच्या खंडीत ओके जाल्यार आमगेल आरोग्या वरकेन आमी काळज वयसुका आनी शीत देव कसले उड्डोच्या नज म्हळ्यार शिक्षण आमगेल ಚೆರಡುवांक सान दाखोवन आमी दिवका ಕೆಲವು ಶಿಸ್ತು घरकड आसका एक तांगेले वस्तू तांणी काण दवरचे तांगेल स्कूल बॅग काण दवरचे एक घरा वस्तू जोपान करचे
समय पालने ते एक डिसिप्लिन म्हणटा पळय ते एक मस्तू नाही एक साधारण म्हणटा पूण एक चेडूवांक आमी शिकोवका जाता शिकोवचें म्हूण सांगल्यार ऑर्डर दिवन न्हय तूं अशी करी तूं तशी करी तें करी हें करी म्हूण सांगल्यार चेडूं आयकनात ती आमी सांगील आयकनात चेडूं जाल्यार आमकां पळोवन तांणी शिकतात ती आमकां अनुकरण करतात ती हे शिस्तू समय पालने म्हळ्यार आमगेले एक जीवनशैली जाल्यार चेडूं वरकेन ताचे अभ्यास करून घेतात ती आमी तांकां कसलें सांगू का म्हणना तांणी आमकां पळोवनूच शिकतात ती आनी एक मस्त मुख्य विशय म्हूण सांगल्यार दुड्ड खर्च करनातिले एक संयम म्हळ्यार चेडूवांक एक दुडवाचे वॅल्यू ना कसं जाल्यार खर्च करूं येता हांव कसला सांगतास म्हळ्यार एक अर्था एक आंगडी गेलेली फाण घेवच्याक मॉल न्हय अशी एक नॉर्मल आंगडी थंय एक चिल्ली तिगेले अन्नाल वोटा येयली एका 5 क्लास आसच्या पुरो हांव अशी पळयता आसतना ती तांगेला सांगतास म्हाका गोल्डन जेवो येल्लो कलराचे एक सँडल जावका हिल्स जावका म्हूण सांगून 5 क्लासाची चिल्ली ताणें मस्तू नमने हाण घाल्ल्या तिका खंयच्या लागनी मागीर ಸ್ವಲ್ಪ वेळान म्हाका पळोवन हांव निमगेल्या तूं कितल्या स्टँडर्डा म्हणल्यार 6th स्टँडर्डा म्हणाली तुका 12 इयर्स आसच्या पुरो न्हय वे ह्या हिल शू घाल्ल्यार तुका कशें जाता फाटी दूख स्टार्ट जायना वे त्या हेल्थाक सांग न्हय वे म्हूण सांगलें ना त्याच जावका म्हाका म्हूण म्हणाली तदन तिगेलो आन उरलोच्या स्टार्ट केलो पण मॅम कोणाल बर्थडे आसके त्या बर्थडेक तिका हईल्ड शूची तेवे येल्लो जेवो गोल्डन कलरच जावका म्हूण सांगून तिगेले फ्रेंड्सान सांगला काय म्हूण सांगून कडेन हांव कसलें उरलें न्ही हांव जितला म्हगेलो हाण पळयता आसली मागीर ती केक सिलेक्ट जालें ताजी मॉल कितल्या म्हणटाना 1,500 म्हणालो आंगडीच्यो 1,500 म्हणली कुडले आन नागचे के मत्त होऊन जालें आन म्हणालो तितली कॉस्टलीच नाका उण्याच दाखयान ती चिल्ली हटा बसली म्हाका तांची जावका म्हणून बापूस नाका म्हणून चिल्ली जावका म्हणून कडेन हांव चेडा म्हणलें तुका कसला तितले कॉस्टलीचे तुका ल्हान सांगतच नव्या नाका म्हणून आयकू का नव तुवें म्हणून ना पुरा जन तसले घालून येता ती म्हाका तसले जावका म्हणून ती हटा बसला कडेन बापूस पप तागेल कश्ट कसं की ताका पळयतना ते 1,500 म्हळ्यार मस्तू एक कॉस्टली म्हूण ताका दिसतस जाल्यार त्या चेडला ताका सांगचें जाताना आ नम्माले कश्ट आमगेले चेडूवांक कसला कळना आ नम्माल कश्ट सूख आमी सांदकून तांकां शिकोवका जाता इता म्हळ्यार आमकां चेडूवांक कसले कश्ट कळच्या नज्ज म्हूण आमी वाडयतात ती जाल्यार असल पुरा हर्ट करता त्या दंतांनी ताजे बदलाक आमगेले आदाय कसले आमगेले इतिमिती कसले म्हणून सूक्ष्म जावन चेडूवांक सांगू का आनी एक सेविंग्स म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ तुगेले मुखार एज्युकेशनाक पळय म्हयन्याक कितले दुड्डू हांव काण दवरतास आमी दुंद करच्या नज्ज म्हळ्यार एक शिक्षण आमी सांदकून दिवयेत वे तो बापूस म्हणटस वर्साक 4 की 5 असल बर्थडे येता मॅडम प्रति बर्थडेक एक थीम आसता ते थिमा प्रकार ड्रेस शूज पुरो हांव घेवका जाता अशें जाल्यार म्हगेलें संपादन हांव खंयच्याक म्हूण घालचें म्हूण सांगून तो कडेन भायर येताना सांगलो सो म्हणटान म्हाका आयकून चिके बेजार जाल्ले म्हूण सांगल्यार आतां तांगेले घर कडेन बर्थडे करता म्हणटाना हिणें मागीर करका जाता बर्थडे करचे विशयान हांव कसले विरोध न्हय जाल्यार आमकां तें अगत्यस वे आमगेले घराचे आदाय पावत वे त्या विशय आमगेले चेडूवांक आमी शिक्षण दिना जाल्यार मुखारी व्हड जत्ता 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 तांगेले डिमांड्स चडता वता मागीर आमकां कंट्रोल आसना मागीर आमी कावन्सिलराला वता ती पळय अशें करता तो तशें करता तो म्हणून सो सांद दाखोवन दिवचें शिक्षण मस्त मुख्य जाता आनी घरांत एक कसं म्हणटा ती दिनचर्या आसका कसल कोरका कसले टायमार कसं कोरका सकाळी एक टायमार समजावन उठोच आसच्या पुरो रात्री न्हिदोच आसच्या पुरो वाजूच आसच्या पुरो खेळच्या प्रत्येकाक एक टायम म्हणून एक अंदाजे टायम परफेक्ट टायम म्हणणे प्रत्येक एक समरिती जावची तशी आमी पळोवन घेवका जाता म्हण सांगल्यार आतां पळय फुडें कालार मालगड्यान संजे बैसून भजन सांगोसूच आशिल्लें चेडूवांक ह्या भजनेन तूं कितलें लायक मौल्ययुत शिक्षण मेळटा आशिल्लें म्हाका उडगास जाता आचारविಲ್ಲದ नालिगे निन्न नीच बुद्धिय बिडू नालिगे पळय थंय एक मौल्ययुत शिक्षण मेळ्ळें म्हळ्यार जिब्बे वयर तुका कंट्रोल आसा म्हणून कनकदासाले तल्लणिसदिरू कंड्या ताळू मनवे म्हणटा तो म्हण सांगल्यार खंयचे परिस्थिती तो आमकां देव सोण घालना जिवनाक कसले कश्ट आसल्यार तो वयर आमकां राखतलो आसा म्हळ्यार एक संदेश तागेले त्या पदांत आसा सो असल भजन सांगिल्ले निमित्त चेडूं एक संस्कार मेळटा आशिल्ले
आत्ता हांव अम्मा ताणें सांगचें आयकलां भजन करका म्हणून सांगला रे त्या पुरा आमकां न्हय आबा त्या पुरा प्राय जालेलांक मंतारांक एके चेडूं व्हड जालेलांक आमकां मस्त शिकोवचें आसता चेडूवांक तांकां वाजोवचें आसता म्हणून एक्चुअली जावका जालेल्या मंतारांक न्हय हे सान प्रायाचे चेडूवांक आनी तांगेल अम्माक त्या आमी अर्थ कोन्न घेतना ती फुडें स्कुलांत एक मॉरल सायन्स पिरियड म्हूण आशिल्लें वर्क एक्सपिरियन्स पिरियड म्हूण आशिल्लें तांतूं आमगेले चेडूं नीती कथे शिकता आशिल्लीं ती मागीर सन्न सन्न काम करचें शिकता आशिल्लीं ती आतां कसो जाता असो आतां त्या मॉरल सायन्स आनी वर्क एक्सपिरियन्स पिरियडान तूं टिचर्स येवन सिलेबस कंप्लीट करता ती घरा वरकेन आमकां काणी सांगच्याक पुरसत ना हे काणी मुखांतर कितलें की मौल्ययुत शिक्षण आमी आमगेल्या चेडूवांक दिता आशिल्लीं ती काणये मुखांतर सत्यसंधते मागीर विंगड जना उपकार कोरका विंगडाल सोदताक आशी पावचानज मागीर दयागुण क्षमागुण असल पुरा एकक म्हळ्यार आमगेला कितलें संपादन आसकी तितलें मात्र आमी आलोचन करका त्या पुरा एक नीतिकते मुखांतर आमी चेडूवांक सांगीत आशिल्लें देशभक्ताल काणी आसच्या पुरो एके समाजान तूं कस कसले जत्तस सामाजीक परिस्थिती कसल आस त्या पुरा एक काणये मुखांतर आमगेले चेडूवां सांगता आशिल्लीं प्राणी पक्षी ಬಗ್ಗೆ विशयो काणये मुखांतर सांगता आशिल्लीं ती जाल्यार आत्तां ह्या काणी सांगच्याक कोणाकय पुरसत ना कितली की घरा गेल्ला रे टी ऑन आसता मोबायल आस टीव्हीन तेवची धारावाही खंयची नमनाचे पूरा घर बेಚ್ಚುಚ್ಚ असल धारावाही ಒಂದು ಮನೆ ಮೂರು ಬಾಗಿಲು म्हण सांगला रे कुटुंब बेत्तूचे कुटुंब जोडण करची नाही त्या घरान तूं एक भायल मनीशीच एक विलन जावन आसता किडनॅप करचे मर्डर करचे या आमकां मात्र न्हय आमगेले चेडूवां वरकेन तें चांग न्हय आमी उडगास दवन घेवका आमगेले चेडूवां असल पुरा पळयता आसता रे तांगेले मना वयर कसल परिणाम जावच्या पुरो निजक्कू त्या एक नमन्याक आमकां हे मस्तू कळवळकारी विशय मोबायल आसच्या पुरो टीव्ही आसच्या पुरो सो आमी त्या बग्गे वरकेन आलोचन करका जाता आनी एक मस्त मुख्य विशय चेडूवांक भायर भोंवची म्हळ्यार मस्तू इश्ट आमी भोंवच्याक खंय व्हरता ती मॉला व्हरता ती हॉटला व्हरता ती ट्रॅफिका व्हरता ती खंडीत चुकी म्हणटना हांव जाल्यार आमकां तितले अवकाश आसचे व्हरच्याक जाल्यार चेडूवांक भोंवची म्हळ्यार प्रकृती वोट आसचे मस्तू इश्ट जाता त्या सहज प्रवृत्ती त्या चेडूवाला इता म्हणून सांगला रे तणार चमकुच्या तणा वयर धांवच्या तणार लोळच्या त्या पुरा चेडूवा मस्त इश्ट जाता रूख चोडच्या रुखाल जोकाल बांदून त्या जोकाली वटू खेळच्या असल पुरा चेडूवांक मस्त खुशी दिता प्राणी पशु पक्षी कसले गुब्बची म्हणटा ती कायडो म्हणटा ती ताजी काणी आयकुचे तांकां पळोवचे ताजे वोट एक संवाद हे प्रकृती वोट एक वडनाट हे चेरडाल एक सहज क्रिये पतंग कीट त्या पुरा ताजे मागशी धांवचे वरकेन चेरडाक मस्त खुशी दिता जाल्यार आमगेले नगर जिवन कसा जाला म्हळ्यार ताका पुरा अवकाशू ना जाला तस जावन आमी कसल करका चेरडाक वारा एक पटी असल एक वातावरणाक आपोवन व्हरच्या जातवे म्हूण आलोचन करका ना जाल्यार रजेंत चेडूवांक तांगेले आज्जाल घर की एके हळ्ळींत कोणाले लेखतलाल घर आसला रे थंय एक स्वल्प दीस होर्न हाडचे प्रकृती वटू तांकां खेळच्या सोडचे ते मस्त मुख्य एके आमगेले घरकड गार्डन आसल्यार त्या गार्डनाक उद्दा घालेले निमित्त झाडां उद्दा घालेले निमित्त त्या चेडूवांक एक प्रकृती जोते एक आत्मीय संबंध बेळवूचे साध्य आसा हे सृष्टी म्हळ्यार आमी मात्र न्हय भगवंतान केल्लेले आनीक एक प्रकृती सजीव सृष्टी त्या पुरा वरकेन देवान केल्लेले सो ताजे वट्टू आमकां एक संबंध आसा एक चेरडाल विकास म्हण सांगल्यार ह्या प्रकृती वटू सहज जावन जेवता विकास म्हळ्यार स्वविकास मात्र न्हय स्व म्हळ्यार कशें जालें हांव मेगेले तितलेची मेगेल वट्टू मेगेल विकासा वट्टू हांव विस्तार करून घेवका आमगेले परिवार आमगेले समाज आमगेले परिसर सो ह्या पुरा मेगेलेची म्हळ्यार एक भावन आयला रे ह्या भगवंतान केलेली सृष्टी म्हूण एक भावन आसला रे हेच एक संस्कार आमी त्या चेडूं व्हड जाता रे खंयचे प्राणी पक्षीक दिवश मारची जवो एके प्रकृती हानी करची जवो खंडीत करना ती आमगेल सुखाक विंगड जनाक कष्ट दिवच्या ना जे म्हळेले एक महत्तर संस्कार आमी ह्या मुखांतर त्या चेरडाक शिकयला म्हणके जाता तस जावन आमगेले एक चेडूं चांग रितीर आसका जाल्यार आमगेल घरांत एक संस्कारपूर्ण वातावरण स्वावलंबी वातावरण भावनात्मक वातावरण आमी निर्माण करूया ताजे दिकांत आमगेले प्रयत्न आसो म्हूण हांव सांगून म्हगेले हे कार्यक्रम मुक्षितस पुरा जनाक नमस्कार.